गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आयज हांवें करपाक घेतला खतखतें। काल म्हाज्या मावान भाजी हाडलेली खतखतें करपाक आनी मुळो हाडलेलो। मुळो शिजोवंक घातलो हांवें आनी खतखत्याच्यो फोडी करून हांवें त्यो कुकराकूय लायल्ल्यो। त्या म्हणसर हांवें हेवटेन पुरयो करपाक घेतल्यो। खतखत्याच्यो फोडी शिजल्यो। हांवें तेका फोडणी मारली, सांसवां करवील हे घालून हांवें फोडणी मारली। इल्लो हिंगूय घातलेलो भितर हांवें आनी फोडणी मारतूच वयर 4 तिरफळां आनी सोलां उडयल्ली, कित्याक तेतून ते सुरींग म्हणटा ते आसले ते खाज येता म्हणटा न्हू म्हणून तेतून हांवें सोलां उडयल्ली। आनी मागीर मिरसांग जशी आमी रोसाक मिरसांग काडटा तशीच हांवें मिरसांग काडलेली, गरम मसालो बी घालून ती घातली लास्ट। आनी लास्ट खतखतो येता येता हांवें गोड घातलेले आनी मागीर तुमकां जाय तितलें तुमी मीठ घालपाचें आनी खतखतें म्हाजें जालें। आमी पावली घरा कडेन आनी बाय लस्सी एन्जॉय करता, तेका हाडलेली आजोन तेज्या। आनी आतां हांव घरा कडेन पावून सगळें क्लीन बी करता। तशें हांव मदीं मदीं वयता म्हूण तें क्लिनूच आसता, पूण आयज तुळशी लग्न न्हू, सारण मारली पयलीं मागीर पुसून काडलें आनी पळय आमची तुळस तयार आसा। सगळी तयारी करून दवरलेली, जोडवी भिजोवपाची आसली। हांवें जोडवी भिजोवंक घेतली पयलीं। भट येयलो, भटान पुजा स्टार्ट केली, लग्नय लायलें। सगळें जाता म्हटल्यार 7 7:30 जाल्ली आमकां। सगळें बरें जालें, टायमारूच जालें। तेज्या फाटल्यान आमी जोडव्यो पेटयली आनी ह्यो म्हाज्यो जावो। त्या तरेन आमी 5 फावटी फेरे मारले तुळशीक। मागीर तुळशी हळद पिजर लावन तिजी ओटी भरली आनी मागीर आमी एकामेकाच्या कपलाक लायले।